गोयात सनबर्न हो डिसेंबराच्या 28, 29 आणि 30 तारखेकूच जातलो अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगले। जर खंयच्याय प्रसार माध्यमांतल्यान सनबर्न 31 तारखेक जातलो अशी वावडी पातळयत जाल्यार पर्यटन खातें तांचेर खर कारवाय करतले अशें रोहन खंवटेन स्पश्ट केलां। 31 परमिशन दिला सर काल एक न्यूज ब्रेक जाल्ली न्यूज पेपर द न्यूज लिंकाक ऑलरेडी टुरिझम डिपार्टमेंट नोटीस धाडटली टू रिप्लाय ऑन वॉट हाउ दे सेंडिंग रॉंग मेसेजेस। काल एनओसी ऑलरेडी प्रोविजनल जी दिल्ली आसा 28, 29, 30 ह्यो तारखे क्लियर मेन्शन केल्ली आसा। ताचे खातीर जे उलयले त्याच प्रमाणे 28, 29, 30 ही प्रोविजनल एनओसी दिल्या। हायकोर्टाच्या अनुसार कितें आसा गायडलायन्स तांणी कितें पाळपाचें कितें आसा एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट जाल्या अंडर चीफ सेक्रेटरी and I think everything will be post provisional NOC. The chief secretary will ensure that all compliances are done of High Court and बाकीचे कितें आसा to the respective departments which are responsible in terms of keeping festivities like this on track and not allowing them to be overdoing things which sometimes affect tourism of Goa in the long run. So ताच्या खातीर provisional NOC दिल्या 28, 29, 30 आणि ज्या माध्यमांतल्यान कोणे तरी सोर्सीस म्हणून सांगलां ताणी टुरिझम डिपार्टमेंटाक जाल्यार हांगा सांगचें पडटलें ताचो सोर्स कोण आशिल्लो अनवॉन्टेडली मेकिंग न्यूज फॉर नथींग मे बी फॉर देयर ओन स्मॉल TRP स्प्रेडिंग रॉंग थिंग्स अबाउट गोवा हांव तेच म्हणटा। पर्यटन आज कॉम्पिटिटिवनेसान आसा आनी आमी इमर्जींग मार्केट्स आमी जेन्ना भायर वतात सगळ्यांक मेळटात आनी नवे बिजनेस हाडपाक सोदतात। एवरी स्टेक होल्डर ऑफ द टुरिझम इंडस्ट्री in Goa, whether it is media, government or the people, need to be responsible enough to be ambassadors of tourism. Because एक post wrong जी वता की बाकीचे states where we are competitively working on tourism are also using these particular forums. Yes, आणि social media पहिले एक forum पहिले नवे social media influencers येवंक लागल्या आणि गोंयचे tourism कशें wrong आसा सांगपाचो प्रयत्न आसा। It looks to be a proper strategy by some people to come and defame Goa. We are trying to take some legal opinion. We will ensure that we act on this type of things.